50 वर्सां परस चड वर्सां पत्रकारितेत काम केल्ल्या पत्रकारांक निवृत्ती वेतन मेळटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ग्रामीण पत्रकार स्नेह मेळाव्याक सांगले। सोशल मिडियाचेर येवपी गजाली सगळ्यो खऱ्यो नासता, देखून पत्रकारांनी लोकां मेरेन खरी बातमी पावोवपाची गरज आसा। विकसीत 2027 गोंय घडोवपा खातीर पत्रकारितेची भूमिका महत्वाची आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। पत्रकारिता करता ज्या क्षेत्रांत आसा बट ताका आमी पत्रकार म्हणटा बट तरी सुद्दां सरकार दरबारी तेजी नोंदच ना, हो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम आशिल्लो। आनी मागीर आमी म्हणटा तशें शहरी पत्रकार आनी ग्रामीण पत्रकार हाज्या मदलो डिफरन्स आनी हे ते आमी आमचे दत्ताराम चिमुलकर बाकी रविराज हांच्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन पयल्यान पयली ताका रिकॉग्निशन दिवपाचें काम जें आसा पळय न्ही सरकार दरबारी तें केलें। आनी जेका लागून पेडण्या पासून काणकोण पत्रकारितेर आसलेले 20 आनी 25 वर्सां जे पत्रकारिता करताले ताका एक रिकॉग्निशन मेळपाचें काम जें आसा हें म्हज्या टेन्युअरांत जालें। हें म्हज्या खातीर खूब व्हड गजाल आसा आनी नक्कीच हांव म्हणटलों म्हणजे ती गजाल फायद्याची आहा म्हणण्या पेक्षा एखाद्याक रिकॉग्निशन दिवप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आशिल्लें। नाल्यार करीत आसा पत्रकारिता। हांव थोड्या जाणांक हांव स्वता 30 वर्सां वळखतां, जेंची हांव पत्रकारिता पळयतां, जेंची हांव वाचतां, ओके। आनी जेन्ना विचारता, जेन्ना म्हाका हांव आमदार जालो किंवा मुख्यमंत्री जालो तेन्ना जर विचारपाक गेलो आसत जाल्यार खरोखरूच म्हणजे नो डावट म्हणजे आर्थीक परिस्थिती एक बाजू जाली बट गव्हर्मेंट रिकॉग्निशन ही तेजी दुसरी बाजू आशिल्ली। म्हणून रिकॉग्निशन जालो आनी उदय सामंतान सांगल्या त्या प्रमाणे आमी बाकी पत्रकारितांक ज्यो फॅसिलिटीज दिताल्यो म्हणजे त्यो फॅसिलिटीज ग्रामीण पत्रकारांक केन्ना मेळत नाशिल्ले। म्हणून 3 डिमांड आशिल्ले। एक, पयल्यान पयली पेन्शन इज फर्स्ट आनी ती पेन्शन ग्रामीण पत्रकारांक मेळपाक जाय आशिल्ली, लायक गुजचे पत्रकार जे आसा त्यांच्याच सारकेली। ताच्या खातीर सर्टन क्रायटेरियाज जे पत्रकारितेत आसपाक जाय जे गुज हातूंतल्यान आसा ते फायनलायज केल्या आनी आमी तांकां पेन्शन दिवपाची सुरवात केल्या। 100% म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या उपरांत आमी अर्ज घेवपा खातीर सुरवात करतले। म्हाजेच बरें बरया बीन अशें सांगना, खरें तें बरयात, म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा। बरें म्हणण्या पेक्षा खरें तें बरयात आनी खरें बरोवपाची जी आहा पळय न्ही ही नितांत गरज आसा। कारण थोडे कडेन जर आमी आज सोशल मिडियाचो जमानो आसा, आज डिजिटल मिडियाचो जमानो आसा आनी कितेंय जर बातमी आयली जाल्यार लोकांक ती एकदां खरी दिसता। त्या खातीर डिजिटल मिडियाचेर किंवा हेजेर घालता आसतना खरी न्यूज लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा। आनी दुसरें हांव तुमकां जें आव्हान करता, कारण तुमी पळयलां आसतलें की आज म्हणजे ह्या झेन झीच्या जमान्यांत आमी बरेचशे फावटी की नाका जाल्ली मॅसेज घेवन ही फुडली पिढी फुडें वचपाक लागलेली आसा। जशें काम तांच्या पॅरंट्साचें आसा, तांच्या टिचर्सांचें आसा, तशें काम हेजें सामाजीक कर्तृत्व किंवा सामाजीक देणी म्हणून आमचेय सगळ्यांचें आसा। त्या खातीर हांकां गायड करपाचें किंवा तांकां प्रॉपर वेन वचपाचें। एखाद्यान कोणी तरी कितें तरी रॉंग स्टेटमेंट दिलो म्हणून तो आमी हायलायट केलो म्हणून जावचो ना।